suicide cases, it is something bad that has happened. Now there are two sides of it. One, एक सायडीन की कोण गाबीज वयता तेजे लोक साडोता म्हूण ते व्हिडिओ व्हायरल करतात. आमी इतले आतां कोणाक धरलें जाल्यार आमी व्हिडिओ व्हायरल करतात. आमी काडटाय ते फायन मारताय. आमी लोकांक सांगलां की कोणाक धरलो जाल्यार ते फोटो काडून आमी धाड, वी वील टेक एक्शन. आमी ते व्हायरल करपाक व्हडलें आमी कोणाक हें पडना. वी जनरली डोंट have the habit of making it viral. But कितें जाता थोड्यांक हेल्पफूल जायना. इट हॅज बिकम अ फॅशन. आज फेसबूक आनी सगळें फॅशन जालां. लोक लोक सोमना की दुसऱ्या मनशाक दूख आहा म्हणून. कितें आसता डिफेम करपाक व्हेरी इजी. बट तेक फॅमिली आहा, तेक बायल आहा, तेक भुरगीं आहा, तेक सेंटिमेंट आहा, तेक दूख जातलें हें कोण चिंतना. आमकां कितू संवय जाल्या न्ही आमकां आमी व्हिडिओ काडटाय आनी कितें करताय हेजे उलयताय तेजे उलयताय बाबा तें दूख लागतलें कितें कोण हांव वाय आय कॅन स्पीक दॅट कित्याक एज अ पॉलिटिशियन म्हणजे जाय जाणांक उलयलां गेल्या त्या इलेक्शनाक पासून म्हणजे जायत उलयलां. आतां हे इलेक्शनाक मी कमेस जालां. बट दे डोंट अंडरस्टँड वन थिंग. आमकां फॅमिली आहा. आमी कण उलोवप बरें हांव म्हजी पॉलिटिशियनाचेर उलयलो नो प्रॉब्लम. ते बाड्याचे भुरग्यांचे उलय ते हें कोण इट इज नॉट कॅर. एनीवे सच टायप ऑफ इन्सिडंट शूड बी डिटरंट आमकां आनी करपाक. आनी मुगे मागणी लोकांक कोणूय सांपडलो गार्बेज ते फोटो काडे आनी पंचायताक जावं कोणाकूय धाडे. मुगे आमची एरिया आहा जाल्यार आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार म्हाका धाडे हांव आपलो पुलिसी सांगतलो एक्शन घेवन. आमी जे गार्बेज उडयता तेका साफ करपाक लायताय आख्खी उडयलोली आनी प्लस 5,000 फायन दिताय. जायत जाणांनी आमकां पट्टी केलां. एक दिसांनी एक इन्सिडंट जालो की जो मनीस गार्बेज धरलो तेका चापट दिलें. म्हणजे जे मनशान सांपडालो जे मनशाक सांपडलो तांकां तेजें तापट दिलें. तेणें तेजें कंप्लेन केलें आपणाक कानपट फुडलो. सो देर आर टू सायड्स ऑफ इट. सर आणि आमगे रिक्वेस्ट आहा लोकांक प्लीज डोंट डू इट. टेक अ फोटोग्राफ, सेंड इट टू द पुलीस, लेट पुलीस टेक एक्शन.